the Lord's healing right now. Begin to move your leg and begin to come in the front and walk and walk. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just start to walk. Just start to move your leg and start to walk. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on, begin to walk by faith. Come on. Step forward, begin to walk by faith. Maybe it was your hip pain, back pain, ankle pain, whatever it is. You walk in the name of Jesus. Always having a sir. What a problem is there? Follow clutches which are now on. Hallelujah. Follow clutches which are now on. Hallelujah. Follow clutches which are now on. Hallelujah. Come on. Yes, yes. Any one of you, come on. Begin to walk up and down in the name of Jesus. He's still the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Hallelujah. Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want quickly the testimonies here. Testimonies here. Come on. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, hallelujah, amen, amen, amen. Okay, you can stand there with me. You can stand, yes. He wants to tell? Stroke ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ಸುತ್ತಿ ಸುಗಮ ತುಂಬ ಮಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೇಷಂಟ್ Jesus, hallelujah. Amen. Hallelujah. जेजू काका आमकां गांवाची गजाल सांगलेली तेन्ना घरा कडेन वचून प्रेयर करपाक आमकां पळयलेलें आमी ताच्या घरा कडेन वचून प्रेयर केला आनी आमी पळयलां की देवान कसो ताका हात लायलो देवान ताका चलयलो आनी आज तो हांगासर आयला आपल्या पांयांनी चलून आयला सो जेजू आर्गां हें जें कितें करूंक जायना मनशा कडेन तें देवान करूंक जाता हालेलुया आमेन आमेन God is able to do it. Amen. Yes. Hallelujah. One more testimony quickly, Brother Kumar. If you can just come and say in a few words, God has done for you. Come. I know the time is short. You also have, okay. म्हणजे गोवान परतून जोर येतालो ती मेडिसीन गेल्यापासून तो जोर ताचो येत रावतालो सो डॉक्टरान सांगिल्लें ताका फूड पॉयजनींग बी जालें सो सिस्टरी हांवें फोन केलो की तुजो घोवाचो चोर वचना म्हणून आनी ताका फूड पॉयजनींग जालें सिस्टरीन ताचें मागणें केलें आनी सिस्टरी मागीर सांगलें डेली ताका मागणें दवर म्हूण आनी तो बरो जावन परतून बरो येयलो This brother had a lot of problems in his family. He was actually separated from his family. For how long? सुमार 9 महिने सुमार तो आपले बायले भुरग्यां कडसून ताका पयस केलेलो आनी ताका घरान वचपाक परवानगी नासली मेळपाक ताका मेळनासलें आनी घरान सगळी दुस्पट जाली सो तेणें देवाक उलो मारलो तो रितीराक येवपाक लागलो मडगांव येतालो तसो तो म्हापसा येवपाक लागलो आनी ताका इतलें जाय आसलें की आपल्या बायल भुरग्यां मरेकाक एकवट जावपाक फॅमिलीचो एकवट जावपाक इतलेंच ताणें मागलेलें आनी ताका सांगलें की तूं जेजूचेर विस्वास दवर आनी देव तुज्या फॅमिलीक एकठांय करतलो म्हणून आनी आज तो गोंयांत येवपाक आयला की ताची फॅमिली आनी तो आतां एकठांय जाले आनी सगळे प्रॉब्लेम तांचे सॉल्व जाले म्हणून Jesus, thank you. God bless you. God bless you. Come on! Amen. Thank you, Lord. We read this a little bit like this. Thank you, Jesus. Okay, hallelujah. Okay, one more testimony. You want to come and say it? Come, sing. Urang zaina mali dusra idara dis nagite share the testimony. Okay. Praise
म्हाका ती रातची 2 जाली 3 जाली ती त्या टायमार न्हीद पडनासली कितोरी जाताले फुगार केले बसताले आनी हांव उठून न्हीद घेवन धांवताले हॉलांत धांवताले आनी मागीर अशें जालें कांय दीस जाले मागीर 6 जाता 7 जाता म्हळ्यार म्हाका भिरांत दिसताली न्हिदपाक आनी खाडूंक 7